माड्डीवाडा मोरजे घडलो अपघात। प्रायव्हेट बायक चलोवपी रशियनान थंयची थळावी प्रिती शेटगांवकर हिचेर दुचाकी मुखली। ह्या अपघातान प्रिती शेटगांवकराच्या फाटीच्या कण्याक मातसो मार बसला। दुचाकी चलोवपी रशियन बरोच वेगान आसलो अशें प्रिती शेटगांवकर हांणी सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता मोर्जे हांगा एक्सिडंट जाला। आमची एक मोर्जेची लोकल आपल्या भुरग्यांक हांगा शॉपार येयल्ली, एके सायडीन पार्क केल्ली तेणी गाडी। फॉरेनर डायरेक्ट गेलो आनी तेजेर गाडी मारले आनी त्या फॉरेनराक लायसन ना काय ना कितें कितें काडून डुप्लिकेट कितें दिता कळ्ळें न्हू। आनी हांगा हे हवालदार ते आमकां कॉपरेट करिनात। तो आतां आमची शूटिंग काडटा हांगा, कळ्ळें न्हू। कळ्ळें न्हू। आनी ती गाडी आहा ती प्रायवेट आहा, तो तेजो फोटो आहा तेजो ते सायडीन हाडले। कातचोळ्यांसून हांव हांगा निवाड्यार म्हणजे हांगा येयल्लें मोड्डेर, तेन्ना तो फाटल्यानसून हांवें सायड लायट मारली। फाटल्यानसून खूब रफली येयलो आनी म्हाजी 2 भुरगीं आसलीं आनी तेणें मारली सारकी आनी मागीर म्हणजे म्हाका खूब पेन जालो। हांव उठलें आनी मागीर तुमकां मागीर हॉस्पिटलांत व्हरपाक लायलें। आतां कितें सांगलें तुमकां डॉक्टरान सांगलो मातसो म्हणजे बॅकबोनाक मातसो म्हणजे तो एकदम बसले न्हू, तो बॅकबोनाक मातसो हाललेल्या भशेन येयलो। ओके, तुमी वयताले तुमच्या फाटल्यान येवन मारली सायड लायट मारल्या। तो इतलो रफली येयलो की म्हाका दिसता तो 100च्या वयरूच आसलो। हा कितें जालां मोर्जे न्हू कोस्टल बेल्ट एरिया जाली आनी चडशे ट्युरिस्ट व्हायट नंबर प्लेट आनी तांकां लिमीट ना, लिमीट ही नात। तशें ट्रॅफिक पुलिसाक सुद्दां फोन केलो जाल्यार हांगा सायन बोर्ड ना, आमकां चलन मारूंक मेळना। पूण हांगा नो पार्किंग बोर्ड आसा सुद्दां ट्रॅफिक पुलीस येयना, हेचेर कोणूच आतां सिरियसनेस घेयना। आतां पळय अशें जर आतां आमचे स्थानीक जर लोक जावं आमचे आतां लेडीज गाडयो चलयतात, अशें जर आतां हे नॉन स्टॉप जर एक्सिडंट जावंक लागले जाल्यार हेका आतां कोण कारणीभूत? गव्हर्मेंटान हेचेर आतां एक्शन घेवंक जाय न्हू। हांगा एक कंपल्सरी ट्रॅफिक पुलीस दवरपाक जाय, तशें RTOन पासून एक ह्या रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय। हांगा नो पार्किंग बोर्ड लागल्या तरी पुलीस हांगा निग्लेक्ट करता।